आता आम्ही धाकटुलो खेळटली एक रॅपिड फायर राउंड. ओके, सो तुम्ही दोगांय तयार आसा? रेडी? एक ऑलरेडी टेस्ट पयला आहे, सो सारको परफेक्ट जालो, त्याला फुडलो टेस्ट करतलो. कंपोजिंग ते देवाचेच निर्णय, हे रॅपिडाचे आमच्यान सांगो येत. ओके, रॅपिड फायर राउंड विथ एडविन डिकॉस्टा. तू तुझ्या दिसाची सुरवात कशी करता? पयलो रोजना देवाक उलो मारून म्हजो दीस सुरू करता. तुका भिरांत चोड कित्याची दिसता? इंजेक्शनाची. इंजेक्शन. ओके, तू या संवसारान चोड मोग कोणाचो करता? म्हज्या मायचो. ओके, तुझ्या आवडीचो टीव्ही शो खंयचो? प्रुडंट मिडिया. 3 वस्तू ज्यो लोकांक तुज्यो कांयच खबर ना. एक पयलीचो ही पाद्री जावपाची आसली म्हणटा ओके, ती. दुसरी हांव येवूय दुदायचो लोक नको की आजून हांवें बियर केन्ना टच करूंक ना. लोक आनी नको. तिसरी म्हणटा ती पळय रोशनान सांगलें स्टेजीर, म्हणजे चेडवां बायलां कडेन हांव उलोवपाकूच फाटी सारको. ओके ओके, खंयचो वा खंयचे सिंगर तुका बरें सूट जाता? म्हाका सूट जाता तें ओके, म्हाका सोनिया शिरसत. ओके, जेन्ना तूं तुजे बायलेक पयलोच मेळ्ळो, ओके, प्रपोज कोणें केलो? प्रपोज कांय ना, तें आतां ती आयज देखून म्हणटाली ताका खबरूच ना खंय हांव सिंगर आनी कांतोरीस म्हणून. ओके, शेंबोर आल्बमा मदलो तुजो गाजलोलो आल्बम खंयचो? म्हजो आवडीचो गाजलोलो चड फातोर, मदर तेरेसा, पोस्टमॅन हे, पूण म्हजो आवडीचो म्हणटा तो नुवेंची इगोजीक भिडयला तो. ओके ओके, अ कॉमन मिस्टेक अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट ऑफ द एस्पायरिंग म्युझिशियन डू आजून पासून ज्यो मिस्टेक करता? केन्ना ते टायमाक येना ती व्हडली मिस्टेक. सारके. एक कातार जें तुज्या जिवितान बदलाव हाडला? म्हज्या जिवितान चावी. ओके, टॉप 3 आल्बम? पोस्टमॅन, फातोर, मामुली चौकरीस. आता म्हाका कळटलें तूं तुज्या इश्टाची तुका कितली म्हायती हा पळय ती. ओके, तुज्या इश्टाचो जल्माचो दीस? जल्माचो दीस हांव म्हजो सारको नको आसता, हें डायरेक्टली सांगता. ओके, ताचो बेस्ट फ्रेंड कोण? ताचो बेस्ट फ्रेंड हांव. जुजेचें मदलें नांव कितें? मिंगेल. आसा? ओके, जुजे खंयचें उतर चड वापरता? बाकरी. जुजेक चड भिरांत कित्याची दिसता? भिरांत दिसता ताका हे जो फालतूर उलयतात तेंची. सारकें? सारकें. ओके, ताचे आवडीचें जेवण खंयचें? ताका तेजें आवडीचें सगलें जेवण. रायट, वेल प्लेड एडविन बाब. पुढे जुजे, तूं तयार आसा? हांव तयार आहा. तुवें सामकें भिरांकूळ सोपोन खंयचें पळयल्लें? कोण म्हाका मारूं येता अशें घरा कडेन, कित्या हांवें कोणालें कांय म्हणलें ना, पूण म्हज्या बोगलांटा लागून बेश्टें हांव इनोसेंट, पूण ते म्हाका मारूं येताय. ओके, स्वप्नान मार हायलो? स्वप्नान मार हायलो. ओके, वॉट कुड बी द सक्सेस मंत्रा टू सक्सीड इन तियात्र? युनिक स्टायल आनी स्क्रिप्ट रायटिंग आनीक कंपोजींग आनीक समथींग दॅट यू वॉन्ट टू चेंज द न्यू ट्रेंड. ओके ओके, जोरी तर तूं एक कार्टून कॅरेक्टराचो रोल करतालो जाल्यार तूं खंयचो कार्टून कॅरेक्टर आसपाचो? कॉमेडियन जालो जायतो तो? हय, मुगली करता. मुगली जायती जाण मुगलीची फॅन आहा. ओके, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन ऑर नाईट पर्सन? नाईट पर्सन. तुजे फेवरेट लिरिक्स ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम एडविन्स आल्बम? फ्रॉम एल्विन आल्बम कांदो. ओके, कांदो आनी येवपा हा कांतार. येवपा बरें कांतार. व्हॉट डू यू डू टू रिलॅक्स? आय लिसन म्युजीक. ओके, एक काणी जी तुज्या बापायन तुका भुरग्यापणार सांगलेली तुका उगडास येता? पाय म्हाका सांगतालो की तो खंय कार्निवालाक आपल्याली कांटी कार्निवालाक खंय चेडवा न्हेसतालो. ओके, आनी मागीर ते मागीर जायते मिनीमारिगे शेवा पासून हांवें एक चेडवा रोल केल्लो. म्हाका वळखना, मागीर मायनू वळखना म्हाका. ओके, सो तेच म्हाका उगडास येता. ओके, 3 वस्तू ज्यो तुजें व्हडपण सांगता? मुगे लॉयल्टी. ओके, आनीक हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड, हांव कोणा हें कोना. आनीक दुसऱ्या चिटींग म्हणलो. ओके, तुज्या स्कुला टायमांतलो सामको वर्स्ट सब्जेक्ट खंयचो? मॅथ्स. तुका एक संदी मेवल्यार तूं तुज्या भितर कसलो बदलाव हाडपाचो प्रयत्न करतलो? हांव म्हज्या लोकांक तुज्या
तुज्याच भितर हांव एक संदी मेळ जाल्यार हांव मागतलो देवा कडेन की म्हाका कोणाकूय हेट करपाक केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी दिनाका. ओके केन्ना तरी तूं मोगान पडला? हय मोगान पडला. ओके तूं चड खुशाल केन्ना जाता? हांव चड खुशाल जाता जेदो मुगे माय खुशाल आसता. ओके आतां म्हाका कळटलें तूं एडविनाक कितलो वळखता पळय तो. ताचो फेवरेट कलर कितें? तेगे फेवरेट कलर जायते आहाय पूण म्हाका ब्लू दिसत म्हाका. ब्लू रे नो फेर हॅलो फेल. येल्लो ओके ताची बर्थ डेट? ही त्या खबर ना ते भाशेन म्हाकाय खबर ना. ओके अशें कितें आसा एडविनाक जें तो केन्नाच करूंक सोदचो ना? 3 ऑप्शन दिता हांव. यार्ड वर्क, लॉन्ड्री, कार मेंटेनन्स. जें तो करूंक केन्ना सोदचो ना. लॉन्ड्री दिसत म्हाका. लॉन्ड्री करपाक. जरी तर एडविन एक 3 वरां कितें करूंक ताका सांगलें जाल्यार तो कितें करतलो? तो कांतरां कोतलो आनी सांगपाची जरी तर ताका वेकेशनाक वचपाक सांगलें जाल्यार तो खंय वेतलो? लक्झरी रिसॉर्ट, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल ओ वेकेशन एट होम? वेकेशन एट होम म्हणटलो पूण मागीर आमगे तेच येतलो ते सायडीन खंय बसतले माडा मुळा. ताचें आवडीचें ड्रिंक कसलें? तेगे आवडीचें ड्रिंक म्हणल्यार गरम गरम उदक ना चाव सॉरी चाव. सामकी युनिक. ओके वेल प्लेड. दोगोय तुमी बरें खेळले.